Suttka, chapter 21. हे कायदे तुवें तांकां दिवंक जाय. हेब्रेव-लोका modlo तुमी एक चाकोर vikto ghexeat जाल्यार तो 6 वर्सां तुमची चाकरी करतलो. 7व्या वर्सा ताणें तुमकां कांयच फारीक करिनासतना तो आपलो sot'techo जातलो. तुमचो चाकोर जाल्लो तेदना तो काजारी न्हय आसलो जाल्यार ताणें काजारी न्हय ह्याच बेसार वेचें, पूण त्या आदीं तो काजारी जाल्यार तो sot'techo वेता तेदना ताचे बायलेन ताच्या बरोबर वेचें. ताच्या दोनयान ताका बायल करून दिली आनी हिका पूत वो धुवो जल्मल्यो जाल्यार ती बायल आनी भुरगीं ताच्या दोनयाची आनी वेता तेदना ताणें एकल्यानूच भायर सरून वेचें. पूण जर हो चाकोर आपल्या दोनयाचो आनी आपल्या बायल भुरग्यांचो मोग करता आनी आपणाक सोत्या नाका म्हूण सारकें सांगून दीत जाल्यार तेन्ना ताचो धोनी ताका देवा मुखार हाडटलो आनी उपरांत दाराशीं वो दाराच्या खांब्याशीं ताचो धोनी ताचो कान एका तोपणान तोपतलो. हे पोरी तो सदांच चाकोरूच कसो ताची सेवा करतलो. एकलो कोण आपले धुवेक चाकोरून कशी विकीत जाल्यार तिका पुरुश चाकरां पोरी सुटका दिवची न्हय. तिका विकती घेतलो आपली बायलकोच्या मोनान तिका घेत, पूण मागीर ताका ती मानना जाल्यार ते चाकोरणीक तिच्या बापायकूच परत विकची. परक्या मनशांक तिका विकूंक दोनयाक अधिकार ना, कित्याक दोनयान तिका खऱ्या विस्वासान लेखूंक ना. एकलो कोण आपल्या पुताक दिवंक एक अस्तोरी चाकोरून विकी घेत ताणें तिका चाली प्रमाणें आपलीच धूव कशी लेखूंक जाय. एकलो कोण आपणाक दुसरी बायल करीत ताणें आपले पयले बायलेक आदलेच परी जेवण खाण न्हेसप पांगरप आनी काजारी बायलेचें हॉक दिवन लेखूंक जाय. जर हे तिणें तिचे सवें तो पालिना जाल्यार ताणें तिका फारीकपण कशें कांयच घेनासतना सत्या दिवची. कोणूय जबरदस्तेन दुसऱ्या मनशाचो जीव काडटा ताचोय जीव काडूंक जाय, पूण सादी चूक जावन जीव काडचें ताका मोन नासलें जाल्यार पूण देवाच्या निर्मणान ताच्या हातान तें घडलें. हांव तुका दाखयतलों त्या जाग्यार ताचें पळून वचूं येत. पूण एक मनीस रागान आनी खाशा येवजणेन खोशे मोनान दुसऱ्याचो जीव काडटा तो म्हजे वेदेशीन लेगून गेला जाल्यार ताका सुटका ना, बोगोर ताचो जीव काडचो. आपल्या बापायक व आपल्या आवयक मारता ताचो जीव काडचो. विकच्या वो चाकोर करच्या मोनान जो कोण दुसऱ्याक ताचे खोशे भायर बोलान उखलून व्हरता ताचो जीव काडचो. आपल्या बापायचेर वो आपले आवयचेर शिराप घालता ताचो जीव काडचो. झगडें किजील जावन एकलो दुसऱ्याक फातरान वो मुट्टी हातान मारता पूण ताचो जीव काडिना, पूण ताका हांतुन्नार रावचें पडटा, पूण मागीर उठून बोडी दांडो घेवन चलता. ज्या मनशान ताका मारला ताका खास आसची ना, पूण ताणें ह्या मनशाचो सारको बरो जायसर ताचो सांबाळ करचो आनी तो बेकार उरलेल्या काळाक ताणें फारीक करचें. एकलो कोण बोडी दांडो घेवन आपल्या चाकराक वो दादलो वो बायल जावं मारता आनी हो चाकोर वो चाकोरण थंयच्या थंयच मरता त्या मनशाक खास फावो, पूण तो चाकोर वो चाकोरण एक 2 दीस पर्यान मरोना. त्या दोनयाक खास आसची ना, कारण विकतो घेवपाच्या हक्कान तो चाकोर ताचो. दोग वो उदीक एकामेका लागीं झगडटाना एक गरबेस अस्तोरी अशी दुखोत की तिचें फळ इबाडत, पूण तिका हरशें कसलीच दूख जायना. ज्या मनशाचो तिका मार बसला ताणें तिचो पोती मागत तें फारीकपण दिवचें, पूण नीत म्हूण सबदाराचो थाराव साफ थीर जावन आसतलो, पूण एक ते अस्तरेक मागीरूय लागला
जाल्यार, मारूय लागला जाल्यार, मारतल्याक खास तोशी, जिवाक जीव, दोळ्याक दोळो, दांताक दांत, हाताक हात, पांयांक पांय, उज्याच्या गायाक उज्याचो गाय, गायाक गाय, दोपक्याक दोपको. एकलो कोण आपल्या दादल्या व वस्तुरे चाकराक दोल्या मारून तो फोडटा, त्या दोनयान दोल्याच्या फारीकपणा खातीर त्या चाकराक सुटका दिवची. ताचो एक दांत निकलायलो जाल्यार त्या दांताच्या फारीकपणा खातीर त्या चाकराक सत्या दिवची. एक बैल पाडो कोणूय मनशाक दादल्याक व वस्तुरेक शिंगार काडून ताका जिवेशी मारता, त्या बैला पाड्याक फातरावन मारचो आनी ताचें मांस खावचें न्हय, पूण ताच्या दोण्याक खास आसची ना. पूण तो बैल पाडो सदांच हे परी लोकांच्या आंगार येतालो आनी ताच्या दोनयाक सांगूनय त्या बैलाक ताणें बांदून दवरलो ना, तेन्ना तो मनीस मरत जाल्यार त्या बैल पाड्याक फातरावन मारचो आनी ताच्या दोनयाचोय जीव काडचो. तरी आसतना त्या बैल पाड्याक दोनी आपलो जीव वांटावचे खातीर दोंड फारीक करूंक कबूल जायत, तेन्ना हाणें आख्खो थारायलेलो दोंड फारीक करचो. तो पाडो बैल शिंगार काडून एका चेड्याक वो चेडवाक मारीत जाल्यार, तेच कायदे ताका तो पाडो बैल एका दादल्या व बायले चाकराक मारीत जाल्यार, त्या जनावराच्या दोनयान चाकराच्या दोनयाक रुपयाचे 30 दुडू फारीक करचे आनी त्या जनावराक फातरावन मारचें. एकलो कोण खंयचें धांपणें काडटा आनी तें परत जाग्यार घालिना, वो एक खोंड मारता आनी धांपणें घालिना आनी ते खोंडींत एक बैल वो एक गाडूं पडत, ताणें त्या जनावराच्या दोनयाक ताचें मोल फारीक करचें आनी मेलोलें जनावर ताच्यान आपणाक दवरूं येता. एकाच्या बैलान दुसऱ्याच्या बैलाक जिवेशी मारल्यार त्या दोगांय दोनयांनी जिव्या बैलाक विकचो आनी ताचे पयशे एकसारके वांटचे. ते परी मेल्ल्या जनावराचें मांसूय वांटून घेवचें. पूण सगल्यांचे वळखीचें तरी की तो बैल पाडो शिंगार काडूंक सदांच लोकांच्या आंगार वेतालो म्हूण आनी दोनयान ताका सांगल्याय उपरांत बांदून दवरलो ना, तेन्ना ताणें ताका बैल पाड्याक दिवचो आनी ताच्यान तें मेल्लें जनावर आपणाक दवरूं येत. देवाचें उतर हें.